कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कन्नड चित्रनट पुनीत राजकुमार हेमगेले अखेरचे चित्रपट ऑक्टोबर 28 तारखेक शिर्सीत प्रदर्शन करूंक जाय म्हण आग्रह करून ब्रेस्तवाराक शिर्सी शहराच्या नटराज टॉकीजा फुडें अभिमानी लोकांनी धरण केले। शिर्सीच्या नटराज टॉकीजात कांतारा चित्रपट चलत आसा। तशेंच ऑक्टोबर 28 तारखेक सद्याक स्वर्गवासी जाल्ले चित्रनट पुनीत राजकुमार हेमगेले अखेरचे चित्रपट गंध द गुडी रिलीज जाता। गंध द गुडी चित्रपट शिर्सीत बी रिलीज करूंक जाय आनी प्रदर्शन करूंक जाय म्हण मागणी केल्ले पुनीत राजकुमार अभिमानी लोकांनी टाकीजा फुडें धरण केले। स्थानिकाल्या मागणी पूर्ण करूंक नटराज टाकीजाचे मालीक 2 वेळा कांतारा आनी 2 वेळा गंध द गुडी चित्रपट प्रदर्शन करता म्हण भरवसो दिलो। नंतर धरण फाटी गेलो। ಡಿಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 2 ಶೋರು ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರಲಿ ಈಗ ಶಿರ್ಸಿಲಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ನವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಅಡ್ಡಕಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು दीपावळी सण सरतात ग्राम वक्कलिग समुदायात तोण्यान खेळचे सुरू झाला। 2 दिवस गांवोन गांव फिन बिंगी कुणीत नावाचे तोण्याचो खेळ सुरू झाला। ग्राम वक्कलिग समुदायाचे लोक मातर खेळचे तोण्या खेळ ह्या समुदायाच्या भाषेत बिंगी कुणीत कोलाट असे सांगचे हो खेळ विशेष जावन आसा। दीपावळी निमित्यान बलिंद्र देव प्रतिष्ठापन करून 3 दिवस पूजा करतात आणि रात्रीन बलिंद्र देव विसर्जन करून तोण्या खेळ सुरू करतात। हो समुदाय आशिल्ल्या गांवच्या देवस्थानात वचून ग्रामदेवाक पूजा करतात। 2 दिवस घरोन घर वचून खेळ प्रदर्शन करतात। तसेच जनपद गीत गायतात। परंपरागत चलत येईल ही पद्धत आजपर्यंत जीवन दवरलात। हेमगेल पंगड घराक येईल तेन्ना घरचे सदस्य हेमका तांदूळ नाल कपडे आणि असे काही वस्तू देऊन गौरव दितात। गणित गुणनाम
अंकोला शहरात येयले ज्युनियर पुनीत राजकुमार हांचे बरा सेल्फी काडूक सार्वजनिकान गर्दी केली. अंकोला तालुक्यात दिपावळी वेळाचेर स्थानिक क्षत्रिय कोमारपंत समाजाची विशिष्ट पद्धत जावन आशिल्ली होंडे आट कट्टान मान खेळचे कार्यक्रमाक जास्त उमेद हाडचे खातीर ज्युनियर पुनीत राजकुमार हांकां आमंत्रीत केल्ले. प्रवीण आचार्य नावाचो हो व्यक्ती दिसूक सारखे चित्रनट पुनीत राजकुमारा सारखे दिसता. तेमचे बरा सेल्फी काडूक लोकांन गर्दी केली. आपल्या भुरग्याक तेमचे बरोबर बसून फोटो घेयले. कोंकण मराठा समाजाचो LMP ग्रुप मुंबई वतीन 9वेचो वधूवर मेळावा सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात सद्याक जालो. समाजाचे युवक युवतीक समाजाचो उत्तम साथीदार मेळोवन दिवच्या उद्देशान LMP ग्रुप वधूवरा मेळाव करत येयला. आता 9वेचो वधूवर मेळावो जालो. हेतूंत सुमार 250 पेक्षा जास्त कोंकण मराठा समाजाचे युवक युवतीन भाग घेवन ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेयले. LMP ग्रुप वधूवर मेळाव इतलेच न्ही इतर सामाजिक कार्य बी करता. जशे 320 गरीब कुटुंबाक जीवन करूक म्हयन्याक आर्थीक मदत करत येयला. विद्यार्थीक मार्गदर्शन उद्योग हे सगळे दित येयला. कोविड वेळाचेर काही खेड्या गावात ह्या ग्रुपान राशन सुद्धा दिला. कमिटी कोर कमिटी आसा तें बरोबर आमी डिस्कशन करून मिटींग करून घेवन फर्दर आतां हेचे फुडें आमी सतत प्रोग्राम करचे सगळे. गेली 3 वर्स कोवीड जाल्ली बी ती कोविडान म्हणून 3 वर्स आमगे गॅप येयलो. पण आतां तेजे भर काडचे फुडें आमगेले आयडियाज आसा. आनीक हे सगळें जाता हे सगळे आमगेले कारवार कोंकण समाज जे आसा तेंगे कोऑपरेशन जाता, तेमगे मदतीन जाता, तेमी पण कोऑपरेट करता. आनी अशेंच आमकां हेंगे कोऑपरेशन मेळटा आमकां एक विश्वास आसा. आनी त्या निमित्ती आमगे LMP ग्रूप वाडचेर वयतलो. आनी फुडें जे प्रॉजेक्ट्स आसात म्हणल्यार सोशल किंवा मदत आनी तशेंच आमी हळू विचार करतात की आमगेले कारवारांत की फायनान्शियली जो पर्यंत इंडस्ट्रियल जोन जायना किंवा इंडस्ट्रीज येना थिंगा ते आमी सेल्फ ओरिएंटेड किंवा सेल्फ स्टँडींग जायना. तशें म्हणून ह्या ग्रुपाक कमीत कमी 70% इंडस्ट्रियल मदत आसा. इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड पीपल आसा. तेंगे मदत घेवन फुडें एक विचार आमी घालतले की कारवार आमी कशी इंडस्ट्रियलायज करतले. आनी हे इंडस्ट्रियलायजींग करता जाल्यार आमकां प्रॅक्टिकल नॉलेज अशी गरज ना. बिकॉज सगळे इंडस्ट्रियल वाले आसा आनी तेंगेले अबंडंट एक्सपिरियन्स आसा. तेंचे एक फेलियर येवचें अशें कारणच ना. आमी आतां डिस्कस केलें तेचेर आमी बरो हो प्रोजेक्ट कारवारांत अशें सुरू करचें आमगे विश्वास आसा. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट
कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. अलग अलग मागणी पूर्ण करा म्हण आग्रह करून गेल्ले 31 दिसाच्यान सतत कोबू शेतकार धरण करत आसात. शुक्रवारच्यान परमात्माजी महाराज हेमगेल्या सानिध्यात उपवास सत्याग्रह करचे ठरयला. हळयाळात आशिल्ली एकुलती एक साखरी कारखान्यापासून स्थानिक शेतकाराक अन्याय जाता. FRP दर कमी जाला म्हण सांगचे साखरी कारखान्याचे अधिकारी 2370 रुपये टन ह्या दरान शेतकारा खंयच्यान कोबू खरेदी करतात. वर्सान वर्स साखरीची दर वाढत गेला पण FRP दर कशी कमी जाता. कोबू खरेदी दर वाडोवंक जाय आनी इतर मागणी पूर्ण करूंक जाय म्हण आग्रह करून हळयाळ कोबू पिकेच्या शेतकारान धरण सुरू केल्लो आता 31 दिसाक पावलो. ब्रेस्ताराक धरण बशिल्ल्या शेतकाराक समर्थन करून धारवाडचे परमात्माजी महाराज येयले. शुक्रवारच्यान तेमी उपवास धरण करतले अशें सांगलात. तेमचे बरा काही शेतकार बी उपवास धरण करतले अशें तेमी सांगते आसात. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಗೊಳ್ರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಲಿ, ಕಳ್ಳಾರು ಇರ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳಾರು ಇರ್ಲಿ, ಏನಾರು ಇರ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ, ಒತ್ತ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, आयचा इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.